नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया चिकन सुका। चिकन सुका करपाक हे हांवें 1 किलो चिकन घेतलां। चिकन साफ करून धुवन घेतलां आनी पळयात मिडियम सायजीचे हांवें कुडके करून घेतल्या। तातूंत हांव 1 चमचो आले लसणीची पेस्ट घालतां। ही पेस्ट करता आसतना हातूंत हांवें ओली कोथमीर घातिल्ली, थोडे मीठ घालतां, अर्दो चमचो घालतां हळदीची पावडर, आले लसणीची पेस्ट, हळद, मीठ चिकनाक आमी लावन घेवया। हे चिकन आमकां मॅरिनेट जावपा खातीर दवरपाक जाय। हाजेर झाकण घालून चिकन हांव मॅरिनेट जावपा खातीर दवरतां। चिकन आतां आमी फोडणेक घालून घेवया। ताच्या खातीर गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या। तातूंत हांव 2 चमचे तेल घालतां। 2 कांदे हांवें बारीक शिनून घेतल्या। कांदो आमकां बरो तळसून घेवपाक जाय। कांदो असो ब्रावन कलर जाय पर्यंत तळसून घेवपाक जाय। कांदो तळसून जालो तातूंत आमी चिकन घालुया। हे चिकन हांवें अर्दवर मॅरिनेट जावपा खातीर दवरलेलें। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। चिकन आमकां बरें तळसून घेवपाक जाय। हाजेर झाकण घालून चिकन शिजोवन घेवया। चिकनाक उदक सुटपाक जाय, ताका लागून झाकणाचेर उदक घालून दवरलां। चिकन शिजता आसतना मदीं मदीं आमकां धवळून घेवपाक जाय। परत झाकण घालून दवरतां आनी पळयात चिकनाक कितलें उदक सुटलां। चिकन शिजयता आसतना हातूंत हांवें अजिबात उदक घालूं नाशिल्लें। आतां आमी मिरसांग वांटून घेवया। ताच्या खातीर 1 नाल्लाची सोय, 2 मोठे कांदे हांवें उबे शिनून घेतल्या। कांदो आनी सोय तेल घालून भाजून घेतल्या। ही पळयात सोय अशी भाजून घेतल्या। अशी सोय आमकां बरी भाजून घेवपाक जाय। ही सोय आमी वांटून घेवया। सोय हांव मिक्सरान घालून घेतां। तातूंत थोडी हळदीची पावडर घालतां। 1 चमचो घालतां गरम मसाला पावडर। हो गरम मसालो हांवें घरा केल्लो। तुमी घरान जो गरम मसालो वापरता तो घातल्यार जाता। चिकन सुकाक हांवें टोमॅटो लिंबूचो वापर करूना। तातूंत हांव थोडीशी आमटाण घालतां वांटपाक। आमटाण घातली म्हणटकीर ग्रेवी बरी टेस्टी लागता। हातूंत थोडेशें उदक घालून मिरसांग सुकी आनी मातशी मोटी वांटपाक जाय। ही पळयात मिरसांग अशी वांटपाक जाय, मातशी मोटी दवरपाक जाय आनी सुकी वांटपाक जाय। खूब उदक घालपाक जायना। चिकन बरें शिजलें। वांटून घेतलेली मिरसांग आमी चिकनान घालुया। धवळून घेतां, थोडेशें उदक घालतां, मिक्स करून घेवया, धवळून घेवया। चवी प्रमाणे मीठ घालुया। ताजेर थोडी ओली कोथमीर घालतां। ओली कोथमीर घालून धवळून घेतां। 2 हरव्यो मिरसांगो उब्यो कापून घातल्या। मिरसांगो तुमकां नाका जाल्यार स्कीप केल्यार जाता। मिरसांगो घालून धवळून घेवया। हाजेर झाकण घालून 4-5 मिनटां चिकन बरें शिजोवन घेवया। पळयात चिकन बरें खतखतपाक लागलां। धवळून घेवया। चिकनाक बरो खतखतो आयलो। ह्या चिकन सुकाची ग्रेवी खूब रुचीक लागता। ह्या चिकन सुकाची ग्रेवी खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुमी करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरें करूं।